जानवाय चॅप्टर 16. दुसरी आत्तिपोत्ती दिशा बेबे आनी लोवे. देखून तांकां फावो तसल्याच जनावरांनी फावो ती खास्त लायली. तांच्या किडींच्या भिऱ्यांनी तांकां वळवळ आयले. पूण तुजे पोरजेक तुवें अशे तरेन खास्त लावंक ना. परतेंच जाल्यार तुवें तांकां करुणाय दाखयली आनी तांची खोल रूच बागोवंक तुवें खावंक तांकां लोवे धाडून दिले. एक अमोलीक रुचीचें जेवण. हे तरेन इजिप्तकांत जोरी ते जेवणाक आशिल्ले ह्या ओळशी कावण्या जनावरांक पळोवन तांची रूच मोडली. पूण तुजे पोरजेन थोडोच काळ भूक सोंसल्या उपरांत ती बऱ्यांतलें बरें जेवण जेवली. आदल्या पिडापीड दिवप्यांक मारेकार भूक चुकोय नासतना फावो जातली आनी आपल्या दुस्मानांक कसले वळवळे दिल्यात ते तुजे पोरजेक पळोवंक मेळटले. तिसरी आरती पोरती दिशा तोळ आनी पितूलचो सोरोप. जेन्ना भिरांकूळ आनी रानवटी मोनजातींच्या भिऱ्यांनी तांचेर गोरयो घातलोल्यो आनी सोरपाच्या घांसांनी ते मोडटाले तेन्ना तांचो भस्म जाता मेरेन तुजो राग शेवट पर्यांत तगलो ना. ह्या कोश्टांनी एक शिडकावणी कशी थोडोच काळ तांकां सोतायले तेन्ना तुजे समृद्धीच्या उपदेशांचो तांकां उगडास करूंक तुवें तांकां एक सोडवणेची खुणा दिली. ते खुणेचेर कोणेय नदर मारली जाल्यार तो बरो जातलो. ताणें नदर घातलोले वस्तू उदेशी न्हय पूण तुजे उदेशींच सर मनशांच्या सोडवणदारा हाचे उदेशी. तूं प्रत्येक वायटांतलो निवारपी म्हणून आमच्या दुस्मानांक तुवें पुरावे दिले. आमचे दुस्मान तोलांच्या आनी मुसांच्या घांसांनी मेले. तांकां बरें करपाक कसलोच उपाय सोदून काडूंक जालो ना, कित्याक तांकां तसल्याच जनावरां उदेशीं खास्त लावपाक फावो आसली. पूण त्या विखाळ्ळ्या सोरपांच्या दांतांनी तुज्या भुरग्यांक मारूंक जालें ना, कित्याक तुजी काकूट तांच्या आदाराक आयली आनी तांकां बरीं केली. तुज्या आज्ञांचो उगडास येवचे खातीर तांकां घांसायले. पूण तुका ते सारकेंच विसरना जावंक आनी तुजें बोलेपण तांकां चुकोना जावचे खातीर तांकां रोखडेच तुवें निवारले. खंयचेच वनस्पतीन व झाडां पाल्याच्या वखदान तीं बरीं जावंक नात, पूण फकत सगल्यांक पेकोवपी तुज्या एकाच उतरान दोनया तांकां पेकयलीं. ओय तुका एकल्याकूच जिविताचेर आनी मरणाचेर पदवी आसा. तुज्यान एका मनशाक सामको पातालाच्या दारवंट्याशी पावून परतून जिवीत दिवूं येता. एक नश्टो मनीस दुसऱ्याचो जीव काडीत पूण ताच्यान एका मेलोल्या मनशाक परतून जिवंत करूंक जायना. न्हय म्हणून पातालांत कैदी जालोल्या आत्म्याक वाटावंक जायना. चवथी आरती पोरती दिशा मोड आनी मान्ना. तुज्या हातांतले सुटोवंक कोणाकूच शकना. तूं देव म्हणून वळखूंक सोडिनासलोल्या अधर्मी मनशांक तुज्या बोलवंत बावल्यान खास्त लायली. एक विचित्र पावस, कोरव्यांचो पावस, ओरिश्ट वादळ आनी मोड तांचे फाटीक लागली आनी उज्यान सारकेंच तांचें निसंतन केलें. हातून अजापांची गजाल म्हणल्यार सगळें पालयतल्या उदकांत लेगीत उजो अदीक खरायेन पेरवतालो, कित्याक संवसारांतले सगळे धातू प्रमाणिकां खातीर झुजतात. एका वेळार अधर्मी मनशांक खास्त लावंक धाडलोल्या मोनजातींचो भस्म जावचो न्हय म्हणून पूण
देवाचें फर्मोण आपले फाटीक लागलां म्हणून तांकां कळचे खातीर कांय पावटी तो उजो पालवतालो. दुसऱ्या वेळार उदकांत मोदें आसलोले नश्टे दोत्तोरेचे पिकावळीचो बसून कोचचे खातीर तो उजो अदीक खरायेन पेरवतालो. पूण तुजे परजे थंय तूं दुसरेच तरेन वागलोय. तुवें तांकां देवदूतांचें जेवण दिलें. खावपाक सर्गार थावन तयार केलोलो उंडो धाडून दिलोय. प्रत्येक मनशाची रूच दादोशी करपाक सारके सुवात तातूंत आसले. तूं आपल्या भुरग्यांक सवें कितलो दुलोवपतो तें ह्या तुज्या जेवणा उदेशी कळोन आयलें. दर एका खावप्याच्या स्वादा प्रमाणे तांकां जायते वस्तूंचें रूप आनी रूच त्या उंड्यांत घातली. तांच्या दुस्मानांचे पिकावळीचो बसून कोचचे खातीर मोडांत लेगीत पेट्टा आनी जडटल्या पावसांत पेरवता म्हणून तांकां दाखोवंक हिंव आनी बर्फ त्या उज्यांत कडो नासतना उरलें. दुसरे वाटेन तुजे प्रमाणीक पोरजेक जेवण मेळचे खातीर तोच उजो आपलेंच बोळ विसरतालो. कित्याक तुजी रचना आपले रचणाराचे सेवे आसतना नश्ट्यांक खास लावंक आपलें ogलें बोळ वापरता आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांच्या फायद्याक मोन आनी दयाल जाता. आनी हे भाशेन सगळ्या वस्तूंचें रूप घेवन गरजेवंतांच्यो खोश्यो बागावंक ती रचना तुज्या उदारपणाच्या जेवणान सगळ्यांक पोसता. सर्वेस्परा तरेकवार पिकावळी उदेशी न्हय पूण तुजेर विस्वास ठेवतल्यांक सांबाळटल्या तुज्या उतरां उदेशी ती जेवण दिताय म्हूण तूं तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक शिकोवन दिताय. जें कितें उज्याच्यान निसणटोन करूंक जावंक ना तें एका शेवटलोल्या सुर्याच्या किरणान कोडोन गेलें. तुका आर्गां दिवंक सुर्या उदेवचे आदीं फांत्या पारार आमी तुका मागणी करूंक जाय म्हणून दाखोवचे खातीर अशें घडलें. पूण अनउपकारांचो भरमासो पावसाळ्याच्या इवा भाशेन कोडटा आनी पाड जाल्ल्या उदकां बरी व्हांवत वेता. देवाचें उतर हें.